भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं दुसऱ्यांनी आमचो मोग कसो करूंक जाय तें जाणो. देव कोत्ता पळय त्या प्रमाणे चुकी करिनासतना हे भाशेन आमी ही अपेक्षा एक्सपेक्टेशन दवरता आनी तशीं तर ती आमकां देवा सारकी मोग दाखयना जाल्यार आमी निराशे जाता. मागीर कितें जाता, हें निराशेपण आमचें आमकां मागीर चालना दिता. ह्या निराशेपणान पडली म्हणटच घडयेक आमी कांयच करिना, घडयेक आमी रागान बसता, आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक लागता. पळयात कशे भाशेन देंवचार आतां आमकां कंट्रोल करता. कित्याक लागून? आमकां देवाचो मोग दुसऱ्यां कडून मेळोंक ना म्हणून. देवाचो मोग म्हणजे कितें? सारको परफेक्ट आसूंक जाय तो, आनी चुकी आडखळी आसूंकूच फावना, ही आमची अपेक्षा. म्हणटच हातूंतल्यान आमकां कितें कळोन येता की आमी जाणो कशे भाशेन आमी मोग करूंक जाय. ते भाशेन दुसऱ्यां कडून आमी मोग म्हणजे आवडटा तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांचो करूंक जाय. आनी पयले वाचपान आमकां सांगलां तशें, जसो तूं तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुवें पेल्याचो करूंक जाय. पूण हें कित्याक, कसली आज्ञा दिल्ली? फकत जुदेवा बरोबरूच मोग करपाचो, परक्यांचो न्हय. आनी हांगसर जेजून आमकां सांगलां हें सांगलेल्या आदी, पूण हांव तुमकां सांगतां दुस्मानाचो मोग करात. जे कोण तुमकां पिडापीट दितात तांचे पासून मागात. कित्याक लागून मागूंक जाय? कित्याक तूं देवाचोच आनी तूं देवाक आजीर कोत्ताय म्हणून. हे परी आमी दुस्मानाक दुस्मान जायना, दुस्मानाक आमी देव जाता. पूण हें कशें कोत्तलें भयणीन आनी भावनो? आमचे वस्तुकी जायना. आमी रागान भरलेली आसा, भिरांतीन आसा, कुण्णाटकायन आसा, सगळें नेगेटीव आमचे मदें आसा आनी ते आमकां कंट्रोल करता. हो आमचो अणभव जावन आसा. तर हातूंतली कशी म्हणून भायर सरचें आमी? आतां देवान अशें आमकां घडोवन हाडलेलीं आसा म्हणून पावलो आमकां सांगता आमी देवाचें मंदीर, देव आमचे भितर आसा. ताणेन आमचें सगळें पयले उत्पत्तीच्या पुस्तकान सांगलां, सुस्कार घातला, देवाचो सुस्कार, देवाचें जिवीत आमचें सगळें आसा. त्या भायर जेजून आमकां पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. ताणेन सांगलें आमकां हांव येतलो आनी तुमकां धाडटलो म्हणून. बावतिस्म घेतलो की ना, आमी ताच्या जिवितान बरोवन येता. आनी दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. म्हणटच देव आसून आमकां सगळें मेळ्ळेलें आसा आनी पवित्र आत्मो आमचें सगळें आसा. आवय, हाका लागून आमी ही अपेक्षा कोत्ता की दुसऱ्यांनी म्हजो मोग देवान केला पळय ते भशेन करूंक जाय. पूण तूं कोत्ताय की ना? हांगसर आमचे प्रश्न आसा. हांव कित्याक म्हणून करना? ती करना म्हणून? ना ना ना, हांवें ती कोत्ता करिना म्हणून न्हय. देव म्हजें सगळें आसा आनी देव जशे भाशेन ताणेन आमचो मोग केला तेच भाशेन म्हजें सगळें तो कोत्ता. आनी हातून आमचें जिवीत जावंक जाय, घडोवन येवंक जाय. हातून की आमकां वालोर आसा, तेन्नाच की आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्तांवां कशीं जियेतलीं. तर भयणीन आनी भावनो, हें एकदम सोंपें, कठीण न्हय. कित्याक आमी कांय करूंक फावना. आमी फकत सहकार करूंक जाय. सहकार म्हणजे कितें? कोऑपरेट करूंक जाय. देव आमचें सगळें सुचयता, सकलें दाखयता आनी करूनय घेता. हांव तुमकां सदांच म्हणटालो, जेजून आमकां सांगलां तेंच पाळात. बोगोर बोगोर हांव तेंच तुमकां सांगता. तो आनी आमी एकूच. आनी ताचें सगळें एक म्हणटच आमी सगळ्यां बरोबर एक. कित्याक आमी जावन आसा ताची कूड. असली चिंतना आमचे मदें आमी दवरूंक जाय भयणीन म्हणून. आमच्यान पाळूंक जायना ती, पूण ताचो पवित्र आत्मो आमचें सगळें आसा. आनी जेजूच्या सांगाता आमी तो जियेत जाल्यार जेजू सारकी आमी एकामेकाचो मोग करतले. कित्याक तो आपणाक विस्वाशी आसा आनी तो आमचें सगळें आसा. आनी हे परी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक आनंदान, शांतीन
संतोशान बरोवन येतले आनी आमी उर्बेवंत जातले बरें पळय तें करूंक लागता कित्याक आमी न्हय क्रिस्त आमचें सगळें कोत्ता म्हणून. हे पाळच्याक सोंपें म्हणलां हांवें, पूण सोंपें आमी कितें तरी करूंक जाय. आमी तर कितें प्रॅक्टीस करिना भयणीन आनी भावांनो, तें आमच्या लागीं जायना. एक पाटी आमी बरें कोत्ताले पूण प्रॅक्टीस करिना तर तें काबार जाता, नपयत जाता. ताका लागून सदांच आमचें जिवीत देवाचें जिवीत म्हणटोच देवा सगळें आमी तें धरूंक जाय. एकलो भुरगो तो राजकुंवर आसलेलो, प्रिन्स, पूण जल्माक आयलोलो तेन्ना कितलो सुंदर दिसतालो तो, पूण ताची पाट वांकडी आसलेली आनी तो वांकडो आसा म्हणून सगळे जाण म्हणटाले आमचो राजकुंवर वांकडे पाटीचो आसा. म्हणटच राजाक अशी खोंत पडली, वो आतां भुरगो राजा फुडें जातलो जाल्यार कशे भाशेन म्हणून फुडार तो चलयतलो, सारको बरो दिपाट आसूंक जाय. म्हणटच ताणें दोतोरा कडेन विचारलें कितें म्हणून करया आमी. ताका कोणें एका पाद्रीन सुचयलें ताचोच पुतळो कर, ताचीच इमाज कर आनी तो कशे भाशेन आसा तो थंयचो दवर, म्हणजे जार्दिनांत म्हणजे बागेंत थंयचो दवरलो. बरो दिसतालो आनी ह्या भुरग्याक थंयचोच दवरलो. लोक तेन्ना पासार जातलो तेन्ना वो राजकुंवर म्हणून ते नको आसलेले, पूण लोक पासार जाताना म्हणटाले आवय आमचो राजकुंवर तर हे भाशेन आसत जाल्यार कितलें बरें जातलें. वो चेडो आयकतालो तें आनी ताच्या मनान तें गेलें, वय म्हण लागलो हांवें असो आसा तो आतां सारको कसो जातलो. त्या पुतल्याकूच तो पळोवंक लागलो, ताची वीस ताचे धरून तो जिवंक लागलो आनी तो पुतलो ताच्या मनांत सगळो गत आसलेलो. तो पुतल्याशी नासलेलो पूण तें ताच्या मनांत आसलेलें हांव तसो जावंक जाय म्हणून. आनी अशें कोत्ता कोत्ता लोक मागीर अशें म्हणूंक लागलो, कितें म्हणूंक लागलो, आमचो राजकुंवर आतां बरो ह्या पुतल्या सारको जावंक लागला. ताका आनिकूय उर्बा आयली आनी आनिकूय तो म्हणूंक लागलो ह्या भाशेन जावंक जाय हांव. आनी ते भाशेन तो जायत गेलो. शेकी लोक कितें म्हणूंक लागलो, हो पुतलो आनी तो आमचो राजकुंवर ताची पाट अशी वांकडी आसलेली तो आतां स्ट्रेट जाला. म्हळ्यार पयलींनान भावनो, देव आमचें सगळें सगळो गत हे परी वावुरता आनी आमी ताका सहकार दिवंक जाय. म्हणजे कितें, जें तो आमकां सांगता तें आमच्या मनांत धरूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. आमी सगळीं क्रिस्ताची, क्रिस्त आमचें सगळें आसा आनी लोक आमकां कितें म्हणटलो, वय हो खरो क्रिस्तांव, क्रिस्ता भाशेन तो जियेता आनी तातूंतल्यान आमकां उर्बा येवंक जाय. पूण अशें म्हणटात आमचे पासत, वय म्हणटात, कित्याक आमच्या क्रिस्तांवां बरोबर एक वेगळेपण आसा. तर आमी सगळ्या जाणांक जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय जाल्यार आमी क्रिस्ता सारकीं जिवंक जाय. ती आमकां पळोवन मागीर आपल्या आपुणूय तेच भाशेन जावंक लागतली. आनी हो जावन आसा जेजूचो कार्य, ताणें आमकां हो दिलेलो आसा, हें मिसांव ताणें आमकां दिल्लें आसा. ताणें जसो आमचो मोग केला ते भाशेन आमी एकामेकाचो करया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उलटेन धरया आनी रातची 5 मिनट सकाळची 5 मिनट जेजूच्या एकवटान रावया. सगळें आमचे भितर हात इतलें चिंतना, भावना, चाल, बरी वायट पोजडी चिंतना, भावना, चाल, जेजू 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 म्हणून सगळें भायर काडून ताचेर दवरया आनी ताचेर तो आशिर्वाद घालून दुसऱ्या सुस्कारान आमचे सगळे तो येवन आमकां सारकी आपल्या बरोबर दवरून ताचे सारकी करून काडटलो. 5 मिनट हे भाशेन चालले की आख्खी रात मागीर तो आमकां घडोवन हाडटलो. सकाळीं उठली ताका एकवटून रावया. रात आमची 4, 5, 6 वरां 12 वरांची ताचे बरोबर चालली की दीसभर मागीर सोंपेपणी जेजूच्या एकवटान हेच परी चलतना, भोंवतना, उलयतना, दुसऱ्या बरोबर आसतना, वावुरतना जेजू सगळें आमी करतले. आनी हे सोंपें मागणें आमचें जिवीत जावन खरेपणी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जियेतले. हें तुमी मानतात की मानिना हांव नको, पूण तुमी सगळीं जाणां समजत आसात. पूण ते भाशेन करच्याक हो सहकार आमी ताका दिवया. रातची 5 मिनट, सकाळची लास्ट आनी फर्स्ट
ताचें सगळें दवरलें की बाकीचें सगळें तो करतलो आनी तो आमकां सगळे बरेपणान गोठायेन बरी सावथ भलायकी दितलो. आतां तुमी थोडीं जाणां म्हणटलीं हांव सगळें करता पूण म्हाका कित्याक वायट येता, कित्याक म्हणून जेजूचेर वायटपण आयलें. हें पातक ताचेर आयलें पूण तो भिवंक ना. ते सगळे ताणें बापाशी दवरलें, बापाक भेटयलें आनी ताणें आमकां बापाचो मोग दाखयलो. हेच परी आमी भिवची न्हय, पूण जेन्ना आमचेर वायट कोसळटा कित्याक लागून हांव म्हजेर देवान वायट केलें तें म्हणू नाका. देवान म्हाका हें वायट दाखयलेलें आसा, तोच म्हजें सगळें हें सोंसता भोगता आनी तोच ह्या संवसाराक सुटका आयज पर्यंत दिता. तर हें मनांत दवरया. सगळीं जाणां आतां अशें वटेन दवरया. सांगलां पळय तितलें आमच्या जिवितांत जिवंक प्रत्येक सुस्कारांत भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. ताचें धरून आमी अदीक आनी अदीक ताच्या एकवटान रावया. सुस्कार घेतना ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. तो आमचें सगळें आसा आनी तो आमचें सगळें उजवाडाक येतलो. आमचें जिवीत सगळेंच बदलोवंक लागतलें. राजकुमारा भाशेन आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन राजकुमाराचीच देवाचीच आमी देवा सारकी जेजू सारकी अदीक जावंक लागतलें. जेजू आर्ग आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां सगळ्या जाणांक विस्वासीपणान तुज्या जिवितांत दवरल्याय. तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय, बरेंपण आमकां दाखयताय. पूण आमी आपलेपणान जियेता म्हणटच खूब गोंदळ आमचें सगळें देंवचार घडून हाडटा. हो सगळो गोंदळ जेजू तुज्या नांवान आमी भायर काडून तुजेरूच दवरतलें हांव आनी तूं आमकां सुटका दितलोय आनी आमी तुजें सगळें गोठायेन जियेतलें.